22 राज्यांनी आतामेरेन जीएसटी पास केला. गोय 23वे. जीएसटी पास करपी राज्यांनी कांय काँग्रेसीचे सरकार आशिल्लीं राज्यां आसात. सोरो, पेट्रोलियम आनी रियल इस्टेट प्रॉडक्ट सोडल्यार डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट टॅक्स मेळून गोंयचे आनी भारतांतले 17 टॅक्स जीएसटीन विलीन जातले. टॅक्स ऑन टॅक्स म्हणजे आमी एक गोष्ट मॅन्युफॅक्चर केल्यार ताजेर एक्सायज ड्युटी, ताजे नंतर ताजेर इंटरस्टेट टॅक्सीस. स्पीकर सर, 17 indirect and direct taxes are there in our country today on various goods manufactured, आणि हे सगळे जीएसटी बिलान नामशेष जातले आणि ताका लागून म्हाका दिसता एक कॉस्ट ऑफ गुड्स विल ड्रास्टिकली रिड्यूस. हो कायदो मूळ हाडिल्लो यूपीएनूच म्हूण कांय काँग्रेसीच्या आमदारांनी बिलाक सपोर्ट करतना क्रेडीट घेवपाचो यत्न केलो. दिगंबर कामतीन जीएसटी खातीर गोंयचे उद्देजक आनी सरकाराच्या आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सक्षम आसा काय ना काय म्हणून प्रश्न काडलो. राण्यान धाडी घालपाक ऑफिसरांक दिल्ल्या अमर्याद अधिकाराचो विशय काडलो. बाबू कवळेकारान ह्या नव्या कायद्या विशीं लोकांची जागृतायेचो विशय काडलो. रवीन कसिनोच्या रेव्हेन्यूचो विशय काडलो. कांय जाणांनी एंट्री टॅक्साचो हुस्को उक्तायलो. आमचो फॅशन जो आसा ओपोज करपाचो न्ही, सपोर्ट करपाचो. जे ओपोज करपाचें कितें आसतलें ओपोज करपा टायमार करतले आमी, पूण ह्या बिलाक आमी बरी बील आसल्या कारणांनी आनी ओरिजिनली काँग्रेसची बील आमची बील आसल्या कारणांनी आमी तेका सपोर्ट करतात. फुडल्या काळाक जेन्ना प्रायम मिनिस्टर जाले आनी तेणी जेन्ना हे जीएसटी बील दवरली हाडली फुडें, तेन्ना ह्याच एनडीए सरकारान ताका विरोध केलो. खूद जे आतांचे प्रायम मिनिस्टर जे आसात तेन्ना ते मुख्यमंत्री आसले गुजरात त्यांनी ओपोज केलो. आता एंटरटेनमेंट टॅक्स, आता काजिनो जे आसा 100-200 कोटी किंवा 250 कोटी कितें तरी ते सेंट्रलाक वतले काय तूं हांगाच ते दवरपाक मेळटले, तूं खुलासो कर मागीर. आनीक इतलेंच पळोवपाक जाय की गरीब लोकांक असले त्रास जाय. It gives unlimited powers for any officer to enter the premises and search. Now, the officer should have been defined what should be his rank. Because I myself will give you an example of my personal self. I was the chief minister of the state. I was allotting government premises to government officers. I allotted one flat to one of our officers, Goa government officer. There was one third ITO who deals with salaries, who was hurt because he had made an appeal. He made me open 10 years of my accounts. 10 वर्षाचे सगळे इन्कम टॅक्स ओपन करून. This can happen. This reform requires an excellent IT infrastructure. IT infrastructure with the government, IT infrastructure also with the traders and the business community, because that infrastructure has to match with the infrastructure of the government. 15 ते 22 मे मजगती जीएसटीचेर उद्देजक वेवसायीक जागृती कॅम्प जातले. 23 तारखेर खासा आमदारांक वर्कशॉप आसतले. मुख्यमंत्री म्हणटा वस्तूच्यो किमती उणे जातल्यो. रेस्टॉरंटांनी खाण जेवण धरून तो म्हणटा पेट्रोलूय फुडें जीएसटी खाला येवं येता. गोंयाक लुकसाण जावचें ना, पूण कॉम्पेन्सेशनाची वेवस्था कायद्यान आसा म्हूण ताणें आर्ग्युमेंट घालो. जीएसटीची प्रक्रिया अटलजीचे एनडीए सरकारान सुरू केल्ली म्हूण पर्रीकाराचो खुलासो. तो म्हणटा गोंय पयल्या अर्थीक वर्साच 500 कोटी तरी जोडटले. 1 जुलैच्यान सगळे युनिफॉर्म टॅक्स खंय वस्तू तयार जाली जाल्यार खंय ती हाडली जाल्यार किंमत एकूच पडटली. 2 माहिती हांव दिवंक सोदतां. 15 तारखे पासून 22 तारखे पर्यंत अवेरनेस कॅम्प सगळ्या जांकां हे लागू जातले तांच्या खातीर दवरलेले आसा. 23 तारखेक हांवें मुद्दाम आमदारां खातीर एक वर्कशॉप दवरलेलें आहा. पण हांव एक प्रॉमीस दितां, 15 ते 22 तारखेचेर काम जातलें अशें न्हय. जून म्हयन्यान आमी एक्सटेन्सीव बारीक लोकांक, म्हणजे बारीक धंदे करणारे जे आहा 1 कोटी 2 कोटी, तांकां ट्रेनींग दिवपा खातीर स्पेशल कॅम्प हांव करून घेता. हांव इतलेंय फुडलें प्रॉमीस दितां की जुलय म्हयन्यान जेन्ना हें चालू जातलें तेन्ना तांकां मदत करपा खातीर काही आमी मनीस नॉमिनेट करतात जांकां नॉमिनल फी दिवन तांच्यान तांची मदत घेवपाक येतली. सगळ्यांक शेवटचो विशय हांव घेता. जीसीएसटीन गोंयचो फायदो जातलो काय गोंयचो नुकसान जातलो? वॅट वता, लक्झरी टॅक्स वता, एंटरटेनमेंट टॅक्स वता, एंट्री टॅक्स वता, CST वता.
ताजी सगळ्याची वेटेड एवरेज काढली जाल्यार ती 10% आसपास येता. वी वील गेट ऑल दीस टॅक्स at 9%. So we may lose about 1%. 1400 कोटीचो तूं वेट धरलो 140 crores वेटाचे कमी जातले. We will also lose about 152 crores luxury tax. Entertainment tax थंय आमकां काही कंपोनंट येतले. CST वतलो 137 crores. एंट्री टॅक्स फूल वतलो तातले 300 कोटी हांवें सांगले. सगळे धरल्यार सादारण आतां आसा त्या स्ट्रक्चरान 700 कोटीचे ते 800 कोटीचो लॉस मॅक्सिमम जावंक शकता. वेरएज वॉट वी वील गेन, all services now will be payable to us. All services will come under the ambit of GST. So it is very safe to assume that central's collection in Goa effectively is around 2,000 crores. Now if you take this as 2,000 crores at 15%, and if the GST rate is 18%, then it is equivalent to 2,400 crores collection. म्हणजे ताजे अर्धे आमकां मेळटले, म्हणजे 1200 कोटी मेळटले. That means our losses are maximum 700 to 800 crores and our gain is minimum 1,200 crores. टॅक्साचे टॅक्स लावपाचो प्रकार जीएसटीन बंद जाल्ल्यान माल वा सामान सवाय जातले म्हूण सरकार सांगता. गोंय कंज्युमर स्टेट आशिल्ल्यान गोंय वगडावचे परस जीएसटीन गोंयाक फायदो आनी म्हारगाय देंवतली. सिंगल टॅक्साक लागून सरकाराची टॅक्स येणावळ वाडटली म्हूण आर्ग्युमेंटूय सरकारान घाला. 1 जुलयाक जीएसटी चालीक लागता तेन्ना गोंयची टॅक्स वसुली यंत्रणा उद्देग वेवसायीक आनी जीएसटी ऑफिसरांची कितली सक्षम आसा ताचेर गोंयान जीएसटीचो फुडार थारतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.